आता 4-5 दीस जाले हांगा एक बोवाळ चल्ला म्हणजे काळें उदीक त्या येयला काय म्हणून. पूण आमी पळयता जाल्यार कितें हांगा सिवरेज नसल्या कारणान हें पयलीं पासून घडटा. म्हाजें अख्खें आयुश्य हांगाच गेल्लेलें आनी म्हाज्या किनी इतलो हें आसलेलो कोणाकूच खबर नासलें दुसरो भायलो लोक मनीस कितें उलयता तेचें आमकां पडलें ना. पूण आमी हांगा रावपी मनीस आनी आमकां खबर आहा आमी हांगा शेतान खेळपी पासून हें उदीक येतालें पयलींसून येतालें. सिवरेज जी आसात कित्याक हांगा सिवरेज लायनूच ना न्हू. कितले आमदार येवन गेले, कितले मंत्री जाले, कितले कोण येवंक ना, कोण कावन्सिलर जाले, कोणीच तेचेर दखल दिवंक ना. काय न्हू, ही 40 वर्सांची गोश्ट ह्यो. आतां खंय तरी बाबा एक बरें गोश्ट येयला कित्याक बाबा आमी पंपींग स्टेशन आमी सुरू केलें. कितें पंपींग स्टेशन हें नांव आतांच येवंक ना, आतांच जन्म जावंक ना पंपींग स्टेशन जाय म्हणून. हाच्या पयलीं म्हणल्यार 25 वर्सां पयलीं पायपलायन पण घातलेली पूण विथआवट एनी नॉलेज कित्याक बाबा पंपींग स्टेशन जाय काय नाका. उलोवपाक काय न्हू, मोबायल घेतलो आनी उलयलो, भाशण दिलें, हें दिलें तें दिलें, तितून जायना काय. आमकां खबर आहा आमच्या वॉर्डान कितें प्रॉब्लम आसा तो आनी प्रत्येक आमचो प्रॉब्लम आमी आमदाराक सांगून आमी सुटावो करता. ह्या वॉर्डान आतां कितलींच वर्सां जालीं पंपींग स्टेशन ना म्हणून आमी ऑलरेडी 3 प्रपोज केल्ले, 2 कामां चालू आसा. आतां जे आमी आमदारान सांगलें जे आमी जाग्याचेर उबे आसा तें पंपींग स्टेशन तें जाय आसलें गरजेचें. कित्याक आमचे लोक सारके दुखावलेले आहा. 30-40 वर्सां जाल्यार आमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टी आमचो हांगाचो हें म्हणून गट म्हणटा बीजेपीचो गट. कळ्ळें न्हू, हो बीजेपीचो गट म्हणटकूच ह्या हितून भागान केन्ना काम जावंक ना. पूण जेन्नासून आमदार बाब धाडी सारको येयला आनी हें कित्याक हें तुका लिपोवपाची गरज ना. तूं आतां तेचेरूच उबो आसा, थंयसर परमिशन येवपाचें आसा. आमी खंय ना जाल्यार खंय प्रयत्न आमचो चालूच आसा बाबा ह्या लोकांक हांगासून सुटावो मेळपाक जाय. लोक म्हटल्यार भितर हांवूय लोकूच आसा. हांव चेअरपर्सन कावन्सिलर मागीर पूण ह्याच एरियाचो हांव मनीस. आमकां खबर आमी हितूनसून कितलें हें केलां कळ्ळें न्हू. पूण लोकांनी हेचेर हेका फोन तेका फोन ते बायटी घेवन हें करपाचें काय एक्चुली गरजूय ना. आमी हांगा कन्झ्युमर्स आमकां खबर आहा कितें आहा तें, आमकां खबर आहा कोण सोडटा तेंय खबर आहा. पूण हांगा प्रॉब्लम कसो आहा, हांगा लोकां कडेन जागो ना टाके बांदपाक, सिवरेज सोडपाक टाके बांदपाक जागो ना. आमी जाणा 15-20 वर्सां पयलीं हांगा टोटल ते दुकर खाऊ संडास आसलेले कळ्ळें न्हू, लायनी आसले उबे कळ्ळें न्हू. ते हांवें मोडून लोकांच्या घरांनी टॉयलेट दिले आमी. म्हणजे खंय तरी आमी हे सुरवात केल्या बाबा लोकांक सुविधा मेळपाक जाय म्हणून. आमचो प्रधानमंत्री मोदी सरूय म्हणटा बाबा हे स्वच्छ भारत स्वच्छ हें सगळें बायलां खातीर टॉयलेट हें सगळें जावपाकूच जाय. आमचो प्रयत्न चालू आसता पूण खंय ना खंय आतां आनी हेचेर ते पॉलिटिक्स करनाका म्हणटा. पॉलिटिक्स करपूच ना. पॉलिटिक्स म्हणजे कशें आहा, आपणाक इतले कॉल येयले, 100 कॉल येयले, 200 कॉल कोणाक कॉल येतले. हांव चेअरपर्सन म्हाका येतले 10 कॉल येयले, तेतूनचे 5 कॉल आमच्या ह्या सायडीचेच कळ्ळें न्हू. हे बे आमी कांय नको हांगा. आमकां खबर आहा परिस्थिती कशी ती. धान्या हॉटेला कडेन तुवें जाल्यार पयलं आसतलें एक एवरी पावसाक जे JCB घालताले ते क्लीन करताले आनी परत तें जातालें. पूण आयज खंय तरी मातशें तरी बरें दिसपाचे खातीर आमदारान कितें तरी केलां पळय तें फुलां तरी जाल्या पळोवपा सारकें जाल्या. फुडें ताचो प्रोजेक्ट येवपाचो आहा, आमी तेच्या फाटीर रावपाच्या. कोणाक दिसता बाबा खंय चुकता जाल्यार तुमी डायरेक्ट आमदाराक सांगा. ते बायटी दिवपाचें हें दिवपाचें तें कुसोवपाचें, लोकांक फोन मारून आपोवपाचें, बायट घेवपाची तें सोडा. तुमी आसलेले तेतून ह्याच फिल्डान आसलेले ते हे उलयता कोण, लोक कोण उलयना. ह्या फिल्डान जे आसलेले 10-20 वर्सां पयलीं आसलेले तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. आमी तरी केलां कळ्ळें न्हू. आनी हें दिसता लोकांक. आमी म्हणटा फुटले रस्ते फोडले हें फोडलें पूण तेजें कारण कितें, तें बरें काम जावपाक जाय म्हणून रस्ते फोडले न्हू. सिवरेज लायन लोकांच्या घरांनी पावपाक जाय म्हणून रस्ते फोडले. तेच म्हणटा न्हू हांव, देव दामोदराचो आशिर्वाद, आमदाराचो आशिर्वाद आनी सगळे कावन्सिलराचो हे सपोर्ट आसलो म्हणून जावंक ना. तुवें पयला जे मला आतां आमी 2 वर्सां जालीं, 2 वर्सान तुमकां प्रत्यक्षात पयलें तुमी वास्कोन कितें आसलें तें आतां जायना. कित्याक तेतून बरे गोश्टी काम केल्या आमदारान क्रॉस ड्रेन्स केल्या, कितलेशे 4 काय 5 क्रॉस ड्रेन केल्या. तेच्या कारणां खातीर खंय तरी फ्लडिंग जायना. बारीक खंय तरी जातलेंच मातशें कितें लोकांक उलोवपाक चान्स जाय म्हणून खंय तरी जातलेंच. हांगा कशी परिस्थिती आहे बाकीच्या एरियान तुमी पयलें आसतली कशी हालत आहा. पूण आमी तरी अजून तरी सेफ आसा. हें खंय तरी मातशें लोकांनी मातशें खंय तरी हें आपणाचें हितून करपाचें आनी घाण सोडपाचें बंद करपाचें. ही म्हाका दिसता आमची 2nd काय 3rd इन्स्पेक्शन आहा आनी आमी प्रत्येक ऑथॉरिटी हातूंत इनवॉल्व केल्ली आसा. म्हाका दिसता एक तरी सिवरेज आसूंक शकता, नाजाल्यार प्रायमा फेसिया पळोवपाक गेले जाल्यार ऑयल दिसता. पूण टॅक्निकली आमी ते मनीस न्ही फायंड आवट करपा खातीर त्या खातीर पयलीं सिवरेज डिपार्टमेंटान ताचें सॅम्पल व्हेलां, आज पोल्युशन बोर्डान ताचें सॅम्पल व्हेलां. आमी ऑफिशियली पुलीस कंप्लेंट फायल केल्या, डेप्युटी कलेक्टराक सांगलां की हाजो एक तर सोर्स फायंड आवट कर आनी सेकंडली हें कितें ताचे रिपोर्ट्स ह्या 2 दिसांनी येतकूच आमी ठामपणान कितेंय सांगूंक शकतले हें कितें तें. पूण म्हाका दिसता कोणें तरी मिसचीफ ही केल्ली आसा. आमी पळोवपाक गेल्यार की हांगा हें सिवरेज पंपींग स्टेशनाचें काम चालू आसा. हांगा ह्या शेता भितर आमी इतलीं वर्सां जालीं आमी तांकां खाद्य दिवन नाजाल्यार ट्रॅक्टर दिवन तांकां शेती करपा खातीर आमी तांकां प्रोत्साहन दिता. आनी अशें सगळें बरें जाता आसतना कोणें कितें मिसचीफ केल्या, कोणें कितें सॅबोटाज केला हें वेळूच सांगतलो, तें हांव सांगूंक शकना. पूण अशें पळोवपाक गेल्यार दिसता की
हो एक जो प्रॉब्लेम आसा मिसचीफ कोणें केल्या पळय न्ही हो 20-25 वर्सांचो प्रॉब्लेम आसा आनी हांगा मेजर प्रॉब्लेम कितें जाला हांगा सिवरेज पंपींग स्टेशन म्हणटा तेन्ना सिवरेज लायनी ना आनी त्या खातीर आमी रोखडे निवडून येतकूच हांगा सिवरेज आतां आमी उबे रावल्या थंय पंपींग स्टेशनाचें काम चालू आसा हें आनी एक 6 म्हयन्या भितर तरी हें पंपींग स्टेशन वर्स मॅक्झिमम तें काम कंप्लीट जातलें ताच्या मागीर हे जे सिवरेजीचे प्रॉब्लेम्स आसा पळय कित्याक आज प्रत्येक जी बिल्डींग आसूं नाल्यार घर आसूं तांकां खंयच सोडपाक जागो नाशिल्ल्या कारणान तांणी खंय तरी तळ्यान सोडल्या कोणें गटरान सोडल्या कोणें नल्लान सोडला त्या खातीर सिवरेजीचो प्रॉब्लेम आसाच हांगाच न्ही जाल्यार पूर्ण वास्को भितर 7-8 ठिकाणी म्हणजे सिवरेजीचो प्रॉब्लेम आसा म्हाका एक एकदां दिसता की आमी 30-40 वर्सां हें कित्याक करूंक शकले ना आनी हे सगळे प्रॉब्लेम एड्रेस कित्याक जावना पुणून ताजेर फाटीं चड वचनासतना आमी 5 कडेन आमी पंपींग स्टेशनां प्रपोज केल्ली आसा 2 कडेन काम स्टार्ट जालें आनी एक 2 म्हयन्या भितर मायमोळे थंय पंपींग स्टेशनाचें काम स्टार्ट जातलें साईनगरान पंपींग स्टेशन जातलें आनी कारवाड्यार अशीं 5 पंपींग स्टेशनां ह्या टर्मान म्हज्या वयर येवपाची चान्सीस आसा आनी हें जाल्ल्या कारणान मागीर सिवरेज खंय पळय रस्त्यांनी वता नल्लान वता तळ्यांनी वता ती बंद जातली पळय सोर्सूच पयलो बंद करपाक जाय सिवरेज खंयच्यान आयली कितें आयलें तें आमी शोध काडटलेच कोणें मिसचीफ केल्या कोणें सॅबोटाज करपाचो प्रयत्न केला हें सगळें काडटलें पुणून सिवरेजूच नाशिल्ल्या कारणान हो सगळो मेजर प्रॉब्लेम इश्यूज चड वाडिल्ले आसा जो आमकां वास येता पळय सगळें आनी त्या खातीर आमी तळ्या पसून क्लीन केलें बाकीचें सगळें काम हांव खरोखरच हांव WRDक देव बरें करूं म्हणटा मिनिस्टराक ऑनरेबल मिनिस्टराक पसून देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायमाक आमकां सपोर्ट करून आज तुमी पळोवपाक गेल्यार वास्को भितर फ्लडींग ना आज तुमी सगळे विज्युअल्स तुमच्याच माध्यमांतसून येतात सगळे कडेन हांगा बुडलां थंय बुडलां आनी वास्को जी पयलीं बुडटाली ती आसा आतां बुडना TB कुन्ना चौक पसून काल म्हाका थंयच्यान फोन आयलो आनी ते सांगताले की इतले वर्सां प्रॉब्लेम जो आमचो पर्सिस्टंट आशिल्लो फ्लडिंगाचो तो हे 2 वर्सां आमकां ना आनी ताच्या खातीर आमी तुका देव बरें करूं म्हणजे दीस इज हें कशें म्हणजे हे सगळे प्रॉब्लेम्स एड्रेस जावपाक जाय आशिल्ले हें आतां आमी सगळेंच हातान घेतलां आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की फुडल्या पावसा भितर हे जेन्ना पंपींग स्टेशन जातलें पंपींग लायन जातली तेन्ना ह्या भागांतले जे सिवरेजीचे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉर्ट आवट जातले आनी असल्यो ज्यो घटना आसा त्यो बंद जातल्यो